सरकारान खाजन शेती कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें आसा। सद्याक खणी बंद जाल्ल्यान शेती हो मुखेल व्यवसाय आसा। अशें आसून लेगीत सरकारान हाचे कडेन गंभीरपणान लक्ष घातिल्लें दिसना म्हण गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष आनंद शिरोडकार उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस। अशा पद्धतीचं जर 50 कोटी नुकसान एका निवराच्या खाजन शेतीची जाता जाल्यार बाकीच्या ठिकाणी असलेली खाजन शेती तुम्ही इमेजिन करा की 100 सुद्धा जर खाजन शेती असल्यो आम्ही एस्टिमेट केले जाल्यार 100 करे जाल्यार 500 कोटी वर्साक जे आसा ते उत्पन्न जावंक शकता। अशा हेचेर सरकारान पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्लें आसा। म्हणून गोवा सुरक्षा मंच आणि स्पेशली सानांद्रीची समिती आम्ही अशी मागणी करता सरकारा कडेन, ते म्हणजे सगळ्यात पयलें म्हणजे हंगामी समिती गठन करची आणि मानशेचे जे लिलाव जे आसा ते बेगीनच्या बेगीन करचे आणि शेतकऱ्यांची समिती जो आसा तो महसूल उत्पन्न करपा खातीर सोंपें जावचें। खरें म्हणजे पयलींचो पुरातन उत्पन्नाचो स्त्रोत जे अनेक आसले तातूंतले खाजन शेती हो एक म्हत्वाचो उत्पन्नाचो स्त्रोत आसलो आणि ह्या स्त्रोतांतल्यान संपूर्ण गोंयचे बाबतीन आत्मनिर्भर करपाची क्षमता जी आसा पळय ती ह्या उद्योगा कडेन आसा, पण ते सरकारचे खूप वर्सां पासून हेचेर दुर्लक्ष आसा। आतांच प्रतापान सांगल्या प्रमाणे 25 लाख स्क्वेअर मिटरच्या पैकी 5 लाख स्क्वेअर मिटर जी जागा रेल्वेक गेली आणि उरलेली जी 20 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आसा त्या एरियान गेली 10 वर्सां थंय शेती करण्या योग्य अशे कंडिशन ना, परिस्थिती ना। तेजें कारण अशें आसा की थंयसर ही येदी व्हडली एरिया जी आसा ती संपूर्णपणे मानशे उकते घालून आणि थंयसरल्या बांदांक मोठे भगदाड खावटे पडून जे सगळे उदक जे आसा ते सगळ्या त्या खाजन शेतीन भरलेले आसात आणि तेजे कडेन सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्या कारणान गेली 10 वर्सां हे शेत जे आसा पळय ते संपूर्णपणे पडीक आसा।